बऱ्याच वर्सां सावन पगार वाडोवपाची आनी हेर मागणी करपी दाबामाळ सांग्या वाठारांतल्या वरुण बेवरेज कंपनीच्या कामगारांक अचकीत दुसऱ्या राज्यांत बदली करपाचें आदेश पत्र मेळिल्ल्यान दुसऱ्या राज्यांत केल्ल्यो बदल्यो फाटीं घेवपाची मागणी बेवरेज कंपनीच्या कामगारांनी केल्या। तशेंच कामगारांनी कंपनीक बिरेस्तारा मेरेन मुजत दिल्या। तशेंच सरकारान हाचेर लक्ष घालचें आनी मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार निशेध काडून खर मोर्चा करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। आज वरुण बेवरेजीस एम्प्लॉईज युनियन हे जे युनियन आसा हांगासर सांग्या तांचे चार्टर ऑफ डिमांड्स गेलो टर्म जो आसा पळय फ्रॉम 18 to 21 19 to 22 हो तेंचो चार्टर ऑफ डिमांड कंपनीन सेटल करूं ना। त्या डिस्कशनान तो 10 years सोंपलो आनी आतां 22 to 25 हो न्यू 10 years स्टार्ट जालो। अजुनूय तांकां त्योच सॅलरी मेळटा, तांचे रिविजन जायना, सेटलमेंट जायना, कांय ना। आतां तेंच्यांनी कितें केलें, खंय ना खंय डिस्कशन बरें फ्रुटफूल जातालें थ्रू लेबर कमिशनर्स ऑफीस अशें जेन्ना तांकां दिसून आयलें तेन्ना एक प्रेशर टॅक्टिक्स म्हणून युनियन मेंबर्स जे आसा कमिटीचे मेंबर्स इनफॅक्ट दे आर प्रोटेक्टेड वर्कमॅन, तांचेर तुका एक्शन घेवया ना वेन द चार्टर ऑफ डिमांड डिस्कशनान आसता तेन्ना कॉन्सिलेशन प्रोसिडींग चालू आसता तेन्ना तांकां टेम्पररी डेप्युटेशन लेटर तेंच्यांनी 22 सप्टेंबराक इश्यू केली आनी तांचेर एक प्रेशर माउंट करपाक की तुमी हितूच्यान भायर सरा म्हणून। सो तांच्यांनी इमिजिएटली आमकां कॉन्टॅक्ट केलो, तांकां सांगलें की ऑन टायम इमिजिएट बेसिसाचेर आमी एका रिप्लाय करपा जाय, एका ओपोज करपा जाय। सो त्या अनुशंगान आमी 30 सप्टेंबर 2022 इमिजिएटली आमी लेटर मॅनेजमेंटाकूय रिप्लाय केला आनी आमी लेबर कमिशनर गोवा गव्हर्मेंटाचो राजू गांवस ताकाय आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें। तेणे इनफॅक्ट तेंच्यान एचआराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की हें रॉंग जालां, तूं हें कर फाटीं घे म्हणून। वी वर एक्सपेक्टींग की एचआर प्रोएक्टिवली स्टेप घेतलो आनी मॅनेजमेंट प्रोएक्टिवली स्टेप घेतले आनी हे विड्रॉ करतले म्हणून। पण आयज जवळ जवळ 8 तारीख जाली, बट 8 दीस जाले तरी आसतना हेंच्यांनी कांय स्टेप घेना। सो हेचो मिनींग एकूच जाता की इट्स अ हॅरेसमेंट गोईंग ऑन अगेन्स्ट दीस वर्कमॅन, कितलेशेच आसा। आनी ह्या कंपनी सारक्यो ज्यो फॅक्टरी वरुण बेवरेजीस, पेप्सी म्हणटा असल्यो कंपनीज जर कॉन्ट्रॅक्च्युअलूच चड भरपाक लागले आनी परमनंट एम्प्लॉईजांक जर अशें हॅरेसमेंट करपाक लागले जाल्यार मागीर आमच्या गोंयकारांनी गांव वाठारांतल्या भुरग्यांनी वयचें खंय? हेचो प्रश्न खंय ना खंय विधानसभेत आनी हांगातल्या आमदारांनी विचारूंक जाय। पळयत तेन्ना हांकां फाटीं घातलें म्हणून जावचें ना, हेंची बाजू तुमी आयकून घेवंक जाय। हे लोकल आमचे, हे जर उरचें नाजाल्यार कोणाक घालपा जाय? मायग्रंटाक भरपा जाय हांगासर? हो आमचो एक ताका प्रश्न आसा आनी आमी आयज शिटकावणी दिता ह्या मॅनेजमेंटाक आनी सरकाराकय की बिफोर नेक्स्ट थर्सडे म्हणजे येता ते फुडल्या 5 दिसां भितर हे जर टेम्पररी डेप्युटेशन तुमी फाटीं घेना जाल्यार फुडलो स्टेप जो कितें आसतलो पळय ताचे मागीर परिणाम तुमी भोगचे पडटले।